फाटी 5 वर्सां पयलीं अशाच दुर्घटना जाल्ली. लास्ट टायम चोरी जाली तशीच ह्याच प्रकरणान ह्याय फाटी चोरी जाल्या. चोरयो जाता आसतना म्हाका दिसता आय एटलीस्ट फील दॅट समबडी नोज दीस एरिया. कोण जो हेवटेन येवन गेला, कित्याक ज्या तरेन थंय फंडपेटी पडल्या, इल्ले पयशे काडून तेवटेन दवरल्या, थंय कॉयन्स पडल्या. पुलीस ऑलरेडी PI थंय वचून रावंड मारून आयला. डॉग स्क्वॉड घाल्लो आसा. बट दीस इज क्वायट सिरियस, कित्याक गांवाचें मेन देवूळ हें आनी थंय परत परत असली दुर्घटना जावप. सो फर्स्ट थिंग इज आय थिंक वी नीड टू मूव प्रोएक्टिवली. चोरयो जाता त्यो पुलिसे कडल्यान कॉपरेशन घेवन वी ट्राय टू फायंड आउट हू इट इज. आय थिंक वी ऑल्सो नीड टू डू द प्रोसेस ऑफ सर्वेलन्स. लास्ट फ्यू इयर्स समज पळयलें, डेसिक्रेशन जावं बाकीचे जावं, हे सगळ्यो गजाली वेगळ्यो वेगळ्यो जाता. आर इन्सिडन्सीज वीच आर अफेक्टिंग सर्टन सेक्शन्स. सिमिलरली काल जी रातची घटना जाल्या तातूंत म्हाका दिसता CCTV इमिजिएटली सर्वेलन्स सिस्टम घालून एन्श्युअरिंग दॅट दीस एरिया इज सर्वेल, कित्याक हेवटेन रावपी कोण ना. सो हांगाच्यान कितेंय करून वचप. बाकीच्या देवळां गांवांत भितर घरा मदीं आसा जाल्यार तितलो त्रास जायना जशें हांगा जाता. सो कमिटी कडेन आत्तां उलोवन वी हॅव टू आस्क देम टू propose for a CCTV. We'll put the CCTV in place so that at least फुडें असले to avoid this type of issues. आनी फाटलें कितें जालां, आतां काल कितें जालां ताका पुलिसे कडेन आमी इमिजिएटली म्हाका इन्वेस्टिगेशन करून दी. वी विल सी वॉट नीड्स टू बी डन. पूण एक सस्पेक्ट येता की दीस टायप ऑफ थिंग्स हाव दे हॅव फावंड अ एक्झीट डोर शेतांतल्यान वचपाची, हे सगळ्यो वाटो समज खबर आसा जाल्यार दे समबडी हू नोज दीस प्लेस. नाल्यार असली जावप घटना इज व्हेरी डिफिकल्ट. की हांगा भितर येवप, देवळान भितर सरप, बायलांच्यान कोणाक खबर आसतना भितर देवूळ आसतलें आनी ते येवन सगळी करून शेतांतल्यान भायर सरप. कित्याक सगळे फाटे थंयच्यान भायर सरता. मागीर तूं पालयां वच, ग्रीन पार्का कडेन भायर सर, काय तारे कडेन भायर सर. ऑप्शन्स आर देर फॉर द पर्सन हू नोज. सो लेट द police investigate. We will also ensure that we follow up with this issue and find out who the culprit is.